दिसलें कित्याक 30-35 वर्सां सुमार काँग्रेस कमिटीन काम केल्लें एक सिनियर मनीस तांचो आमकां अजुनूय ते कमिटीन आसा आनी तांचो आमकां आदार मेळटा, तांचें आमकां मार्गदर्शन मेळटा. आमी तांकां टॉनी अंकल म्हणटा, जाणें झेडपी प्रिया मॅडम हेंच्या बरोबर डोर टू डोर वचून आमकां राजकारणांत खुबशी गजाली मार्गदर्शन केल्ल्यो. आनी त्याच प्रमाणे हिलारियोस अंकल हाणें आमकां खूब मदत केल्या ह्या लास्ट 1.5 वर्सान. आनी आज बरें दिसलें कारण 30 वर्सान काम केल्ल्या एका पार्टीक सोडून येवप ही फकाणां न्ही. आनी तांच्या मार्गदर्शनान आमकां एक गजाल कळून येता की आमी एमजी पक्षान आमचे कडेन आयज आमी येता त्या दिसांनी एमजीची मुस्लीम मायनॉरिटी कम्युनिटी हें करपाची आसा. त्याच प्रमाणे आज आमचे क्रिश्चन कम्युनिटी आमी डिक्लेअर करपाची आसा. आनी बरें दिसलें की कारण कित्याक टॉनी अंकल हे सगळ्यांक फोंड्यांनी गोंयभर फेमस तांच्या कामा खातीर. तांकां इतलीं वर्सां कमिटीन दवरून आशिल्लें आनी ते आज आमकां आमच्या बरोबर जॉयन जाल्या. आनी म्हाका खबर आसा की तांच्या मार्गदर्शनान फुडें फोंड्यान बरी कामां जातलीं, फुडें आमी बरें काम करूं शकतले. नमस्कार. आयज आमी हांगा प्रेस आपयल्या कारण आमचे कार्यकर्ते एक टॉनी डायस तशेंच हिलेरियो हे आज पक्षाचें आमचें काम पळोवन आमचे बरोबर रावपा खातीर म्हणजे फाटल्या इलेक्शना वेळार तशेंच पंचायतीच्या वेळार सुद्दां ते आमचे बरोबर सामके आमच्या फाटल्यान रावले. तेच प्रमाणे जे आमी काम करतात, हांव जावं डॉक्टर केतन भाटीकर, ते आमचें काम तांकां आवडलें आनी ते त्या खातीर आज आमचे बरोबर सदांच रावपा खातीर म्हणजे डॉक्टर केतन भाटीकराचें काम पळोवन ते आमचे बरोबर आज पक्षान आमच्या एंट्री करपाचें आसा. आमी पळयता की आतां जी कामां चल्ल्या ती कामां खंयच कंप्लीट जाल्ली ना, सगळीं कामां इनकम्प्लीटूच आसा. पूण तांकांय अशी एक आशा आसा की फुडें डॉक्टर केतन भाटीकर मुखार सरून ही कामां कंप्लीट करतलो आनी प्रत्येक कामाक दोतोर तांकां पावल्लो आसा आनी त्या खातीर तेणी एक मनीसपण म्हणून आमचे फाटल्यान रावपाचें ठरयल्लें आसा. आजचे मिटींग घेवपाक कारण म्हणजे आमी जायते फुडें प्री हितून आहलें पंचायती आहलें कसलेंय काम तें आमकां भितर करूं आमकां सांगनासतना सगळें फॉर्मां भरून सगळें घरा हाडले जाल्यार आनी सायन मारून तुमगे कामां लागलें अशें म्हणजे जायते आदार दितालें. कितें लायट गेली त्याक सांगप, तेन्ना लायट आपणा ओन पयशे म्हणून लायट गेलो कितें घराक कितें पडलें झाडां पडलीं की सांग तेन्ना उलून फोन करप. तेन्ना मागीर फायर ब्रिगेड हाडून ते एकल्यान कातुताले सगळें आमी ती येवचे पडले काडून मागीर करताले रस्ते आनी हे सगळें त्या पळयतालें. आनी वाड्यार जायतीं झाडां जातालीं व्हडलीं व्हडलीं प्लांट्स जालीं ते पासून ती कातून क्लीन करताले. होळये पासून ते आपण ओन स्वता करताले. आनी हेच पासून म्हाका हें बरें दिसलें म्हणून आमी पयल्या जिल्ला पंचायतींत आमी फुडें सरले. आनी जिल्ला पंचायती वचून जाय घरांनी भोंवन आमी एक हें केलें कॉम्प्लेक्स केलें आनी बरे भशेन ते दीस येयलो आनी ते बरे भशेन हितून वोटीन येयले. पूण आमी ते पासून आमी तसो जो आमचो दोतोर भाटेकर केतन भाटेकर तो एक दीस आमचे कडेन येयलो आनी आमी बरे भशेन उलयलें, समजी काय दिली आमकां. पूण ते गेले उलोवप म्हाका बरें लागलें म्हणून हांव 35 वर्सां काम करून काँग्रेसान हांव आयज हे हितून जॉयन जाला कित्याक तितून आमकां रेस्पेक्ट नाहलो.